सोशल मीडियाचेर मुखेलमंत्र्या संदर्भात पोस्ट केल्ल्या चुकीच्या पोस्टाक लागून पुलिशेन केनेथ सिल्वेराक अटक केल्या। हाच्या आड केनेथाच्या समर्थकांनी पणजे पुलीस स्थानका भायर सरकारा आड निदर्शनां काढली आनी सरकारान हुकुमशाही चलयल्या म्हण आरोप केलो। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बंद करो भाई, बंद करो तानाशाही, बंद करो बंद करो भाई, बंद करो तानाशाही, बंद करो हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो सरकार कोणाचो? हो सरकार हुकुमशाहीचो। एक फेसबुक पोस्ट ताणें घालो की परिकार मेलो म्हणून, पूण ताजो इफेक्ट कांयच जावना। जर तो फेसबूक पोस्ट वाचलो जाल्यार कळटा की आमी खूब जाणांनी ताजेर क्लॅरिफिकेशन दिल्या की परिकाराक कांयच जावना म्हणून, आनी केनेथानूय तें एक्सेप्ट केलां। तरी आसतना ह्या सरकारान केनेथाक अरेस्ट केला आनी काल ताजेर 505 कलम लावन ताजी 2 दिसां खातीर आनी पोलीस रिमांड घेतला। ताजो फंडामेंटल रायट टू लिबर्टी हॅज बीन वायलेटेड आनी ताका लागून आमी हांगा एकठांय जाला आनी हे सरकाराक सांगता की हे चलपाचें ना, हे चलूंक जायना। इफ वी डू नॉट प्रोटेस्ट हियर, फाल्यां तुका आनी म्हाका हे सरकार भितर उडोवपाक फाटल्यान सरचें ना आनी असलें सरकार आमकां नाका। आज हेच्या पयलीं सुद्दां आमचो विष्णू वाघ, रेमो फर्नांडीस हांचेर खुबशे पोस्ट आयिल्ले, तेन्ना कोणी कोणाक अरेस्ट करूं ना। आतांच कित्याक अरेस्ट करपाक जाय? हांव सांगता, हांगासर गोंयान इतले इश्यूज जाल्ले आसा। दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एवरी गोवन। इट इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एवरी गोवन, एवरी कॉर्नर ऑफ गोवा हे फ्रस्ट्रेशन आसा। म्हणल्यार आज इट इज इक्वलंट टू हांव डायरेक्ट ताणें तरी एकट्याक म्हणल्यार आमचे 40 आमदार, इट इज लुकिंग लायक अ 40 आमदार डेड आसा। The situation is such that the system has been used, okay, misused rather, to put my friend behind bars because he stood for the elections against Parikar, the by-elections in Panjim. Okay, so does that mean tomorrow if I stand against somebody, okay, in a by-poll, am I at risk like this? That can't be true. That can't be happening in the state of Goa. I know everybody's angry. Everybody's angry because somebody's done something. Okay, fine. There are so many people posting on Facebook. So many. Why catch only him? Why? I mean, we are in a democracy. And why use the CBI? We are. What business has the CBI got in this? This is a right that we are given by the Constitution of India and nobody can take that right away from us. जे सेक्शन्स लावन केनेथ सिल्वेरा बाब एक फेसबुक पोस्टा खातीर 2 दीस आतां जेलीन दवरला, those are very extreme sections. Those are to be used when somebody incites communal riots. What is happening is that this government is hanging by a thread and any attempt to destabilize it is being crushed with an iron hand. That is nothing but what we are seeing today.